सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची एक वृत्ती असता. सरकारी काम म्हणटकच ते कडेन पारंपारीक सरकारी नदरेनच पळोवपाचें. ते आपलें काम अशें म्हणत आपलेपण दाखोवप ना. पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जावप ही टिपिकल सरकारी वृत्तीची देख. आनी खबर आसूनय दोळ्यार साय ओडून घेवप हो तिडक हाडपी प्रकार बाणावलेच्या पेड्डे वाठारांत पळोवपाक मेळटा. हुज फादर्स वॉट गोज अशीं उतरां गांवांतले तिठ्यावयले चाय पे चर्चेंत आयकपाक मेळटात. खास करून ती सरकारी अधिकाऱ्यांचे वृत्तीचेर आसतात. उदका पायपलायनी, सरकारी उदका टाकयो, 1-2 म्हयन्यांत उसळपी रस्ते, स्ट्रीट लायटी, लायटीचे सवायखाण पोटफुगे दिवे, चडशी बंद आसपी सिग्नलां अश्यो जायत्यो देखी सद्या गोंयांत पळोवपाक मेळटात. बाणावलेच्या पेड्डे वाठारांत अशें चित्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कृपेन पळोवपाक मेळटा. आमच्या खबराकारान ते दाखोवन दिलां. जो खारेबांदर साकून पेडा बाणावली रोड जो गेले कडेन आसा हांगा गेल्ले 8 दीस जाले पायपलायन फुटले कडेन आसा. आनीक एक ऑथॉरिटी जी आसा PWDची ही हांगा लक्ष म्हणटा ती दिना. जे लोक आमचे कडेन उलयल्ले फोनाचेर की कितलेसो तेंप जाला आमी तांकां सांगतात की पायप सात कर म्हणून, तरी पूण ह्या ऑथॉरिटीन हांगा पळयलें ना. ही जी ऑथॉरिटी आसा ही लाखान रुपया पगार घेता, हो पगार आमचो घेता, सगळे लोकांलो घेता. आनीक जे आम लोक उदक जे पिता तांकां कितलो खर्च करूंक लायता ते पळयात. हे जर अशी उदक जर लोकांनी पिलें, हें चिखलाची उदक पडतें त्याच हितून वता आनी लोक बरना जातात. हांगा आजुनूय जी PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही जायती हेवटेन वयता, पूण हांगा हांकां कांय दिश्ट पडना. हांगा तुमकां आनी एक दाखयतात. हो पळय तुमकां आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात केदो कोण पडलो तो उदकाक. पळय केदो कोण पडले कडेन आसा फाटल्यान, थंय सुद्दां कोण कांय पळयना. उदक हें पिड्ड्यार जालां, हितून उदक गोरू उदक पिता, सगळी कोण येवन उदक पिता हांगा, जनावर येवन, तरी पण तुमी हांगा पडोन गेल ना. कित्या खातीर इतली काम करनासतना रावता म्हणून कळना. गोवा 360 खातीर पेडा बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत.